केपें म्हालांत फाटल्या 3 म्हयन्यांत वट्ट 25 डेंग्यूचे दुबावित दुयेंती सांपडिल्ले। आतां मेरेन हे सगळे दुयेंत्यांक खंय डिस्चार्ज दिवन घरांत हाडल्यात अशी माहिती केपें मुळावे भलायकी केंद्राचे अधिकारी दोतोर बाप्तिस्त मास्कारेन्हस हांणी दिली। पळोवया हो रिपोर्ट। पावसाक लागून पुराय गोंयांत डेंग्यूच्यो केशी वाडपाक लागिल्ल्यो। फाटले 3 म्हयन्यांत म्हळ्यार जुलय, ऑगस्ट आनी सप्टेंबरांत केपें म्हालांतूय वट्ट 25 डेंग्यूचे दुयेंती सांपडिल्ले। आंबावली केपें 6 दुयेंती, कावऱ्या 1, कोठंबी 2, केपेंच्या मार्केट वाठारांत 3, गुडी पारोडा 2, रिवणा मुळावी भलायकी केंद्राच्या आवाठांत 7 दुयेंती अशें मेळून वट्ट 25 दुयेंती सांपडिल्ले। ह्या सगळ्या दुयेंतींची भलायकी आतां स्थिर आसा आनी सध्या परिस्थिती नियंत्रणांत आशिल्ल्याचे केपेंच्या मुळावी भलायकी केंद्राचे अधिकारी दोतोर बाप्तिस्त मास्कारेन्हस हांणी सांगले। मान्सून टायमार कितें जाता चडशे वेक्टर बोर्न डिसीज मातशे एक फ्लेअर अप जाता मान्सून सिजनान, कित्याक म्हणजे वॉटर कलेक्शन एक्युमुलेशन बी जाता। सो जुलय ऑगस्ट म्हयन्यान आमकां थोड्यो केसी मेळटाल्यो, पूण त्यो केसी कश्यो आसल्या तांकां एक ट्रॅव्हल हिस्ट्री आसता। थोडे आउट ऑफ स्टेटसून येता, थोडे दुसरे आमचे तालुकांसून येता, ते कामां वयता। मस्किटो डे बायटर्स म्हणटकूच कामां वयता, थंय ते घेवन येवपाक शकता केपें तालुक्यान। सो तशें आमच्यो थोड्यो केसी आसा, एपिडेमीक अशे चडशे भरपूर केसी अशे जावं ना, पूण आतां हे म्हयन्यान आमी पळयला सप्टेंबर, ऑक्टोबर त्यो केसी आतां खूब कमी जाल्या। आतां सप्टेंबर म्हयन्यान थोड्यो केसी आसल्यो, ऑक्टोबरान आमकां अजुनूय एकूय केस मेळ्ळे ना। आनी ज्यो केसी आमकां मेळ्ळेल्यो त्यो कांय सिरियस बी नाशिल्ल्यो, त्यो सिम्पटोमॅटीक ट्रिटमेंट दिवन त्यो बऱ्यो जाल्यो। सो कांय डेथ्स बी जावं ना, कांय सिरियस केसीस जावं ना। आनी जेन्ना आमकां केसीस मेळ्ळे तेन्ना आमी रोखडें एक इमिजिएट एक्शन घेतला, लायक वेक्टर कंट्रोल मेजर्स, REC केल्या, लोकांक इन्फॉर्मेशन वाटलां आनी अशें करून आमी आतां ते कंट्रोल केला। आनी आतां आमी पळयता तो ट्रेंड भरपूर देंवला। सो आतां केसी सद्याक आमच्यो ना आनी सद्या एडमिशन बी कांय ना। आमकां ज्यो केसी तुमी म्हटल्या पळय त्यो केसी सगळ्यो सस्पेक्टेड केसीस, ते सगळे रोखडे इम्प्रूव जाले, कोणाकूच डेफिशियन्सीस वा कितेंच कॉम्प्लिकेशन जावं ना। आनी ते आतां सद्या बरे आहा, स्टेबल आहा आनी तांणी दुसऱ्यांकूय स्प्रेड ते केलें ना, तेजे फॅमिली मेंबर्सांकूय जालें ना, तेजे विलेजीनूय जालें ना। आनी ते आतां सद्या सगळें क्लियर जाल्लें आसा। अशें एक म्हणजे बॅड सिच्युएशन अशें कांय ना आमचे केपें तालुक्यांत, आमच्या ज्युरिस्डिक्शना अंडर। आमी आसा बोरिमा हेल्थ सेंटर केपें आनी आयज खंय तरी फाटल्या डेंग्यूची केसी तरी आख्या गोंयांत आढळलेलो आवाज येता की तेजे बद्दल आमी बोरिमा हेल्थ सेंटर तेंच्या ज्युरिस्डिक्शना अंडर कितले केसीस हांगा आढळिल्ले आसा तेजे बद्दल म्हायती घेतली जाल्यार अरावंड 20 लास्ट 3 मंथ्स आशिल्ले। आनी मोस्टली ते कावरे, मागीर मस्कावरे, आंबावली, केपें, रिवणा अशे वेगवेगळे भागांतल्यो आसात। मोस्टली त्यो मायग्रंट जे पेशंट आसा ते आसा, पूण त्यो मोस्टली सस्पेक्ट केसीस अश्यो आमच्या HO हेल्थ ऑफिसर आसा तेणी सांगलें ऑलरेडी ती क्लियर जाल्ली आसा। फाटल्या म्हयन्याक एक पेशंट तो पेशंट तो बी क्लियर जाल्लो आसा। सद्या ह्या म्हयन्याक 0 केसी आसा। हांव गोमंतक TV खातीर केपेंच्या विस्तारान